मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजूचें नांव गाजतालें देखून हेरोद राजाक ताची खबर पावली. कांय जाणां म्हणत जुआंव बावतिस्त मेलेल्यांतलो जिवंत जाला देखून हाचे लागीं विजमितां जातात. पूण कोण कोण म्हणत तो एलिजा, आनीकूय हेर म्हणत तो एक प्रवाद्यांतलो एकलो. तें आयकून हेरोदीन म्हणलें, जाचें हांवें शीस कापूंक लायलें तोच जुआंव नव्यान जिवो जाला. तर त्याच हेरोदीन हेरोदेसा नांवाच्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली. तिका लागून ताणें मनीस धाडून जुआंवाक दवरलो आनी बोनकोणीन घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुज्यान तुजी बायल करून दवरूंक नजो. पूण हेरोदेसाच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेलो नासलें. तो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआंवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तोरी कुशी मनान ताका कान दितालो. अशें आसता बरी एक संदी सांपडीक हेरोदीन आपल्या वाडदिसा आपल्या अधिकाराक आपल्या सुबेदाराक आनी गालिलियाच्या व्हड व्हड मनशांक एक व्हडलें राज जेवण केलें. आनी त्याच हेरोदेसाची धूव भितर सरून नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगात्यांक जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो, म्हजे राजवटकेचें वर्द जाल्यार लेगून. भायर वचून चेडवान आवयक विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, जुआंव बावतिस्ताचें शीस. बेगी बेगी राजा सोशी भितर येवन चेडवान अशें मागलें, एका ताटार जुआंव बावतिस्ताचें शीस आतांच्याच आतां म्हाका दी. हें म्हाका जाय. राजाचेर व्हड संताप आयलो. पूण आपल्या सोपुताक लागून आनी हाजीर आसलोल्या पावण्यांक पासत चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका कशी ना जाली. देखून राजान राखणदाराक धाडलो आनी जुआंवाचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोनकोणीन ताची तकली कापली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें. आनी चेडवान तें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून जुआंवाचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एके सोमादेंत घाली. देवाचें उतर हें.